कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसाळ हाडूं देसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्तातय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज हांव तुमचे लागीं पवित्र बायबला विशयांत उलोवंक आशेतां. सुरवेर आमी देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्ती ग्रंथाचो पयलो अध्याय. संसाराचें रसाप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सगोराच्या अंतकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर वळतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, वो पयलो दीस. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां समेस्तांक देवाचें उतर आमच्या सर्वस्वांची वाट आनी शांतीपणाची वाट दाखयता. पयल्या सुवातेर जेजू क्रिस्तस जावन आसा देवाचें उतर. आनीक पवित्र बायबल देवाचें उतर आमकां दिता. आमकां देवाच्या उतरां सांगता साक्रामेंत आसात, पूण थोडे धर्मांनी तांच्या धर्माचो पवित्र ग्रंथ शिवाय दुसरें कांयच ना. देवाच्या उतराक मान दिवचो आमचो कायदो जावन आसा. कित्याक देवाचें उतर आमकां सैम्य व्हरतो उजवाड दिता.
आमकां सल्वासांव आनी संतेपण दिता. आमी भावार्थाच्या दृश्टीन देवाचें उतार आयकूंक जाय, तसो नियाळ करूंक जाय. देवाचें उतार आमचेंच करून घेवंक जाय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी आमी मांडून हाडूंक जाय. हांव पवित्र बायबलाच्या पयल्या ग्रंथा विशयी उलोवंक अशें येता. उत्पत्ती ग्रंथ. बायबलांत जायते बूक आसात. हातूंत पयल्या 5 बुकांक पेंटाटेउक वा तोरा म्हणटात, कायद्याचे बूक ते. ह्या बुकांचा 5 बुकांचो पयलो बूक जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथ. आज हांव तुमच्या लागीं एक इंट्रोडक्शन दिवंक प्रयत्न करता. उपरांत मनशाचे रचने विशयांत, मनशा कुळा विशयांत संक्षिप्त तरान तुमचे कडेन उलोवंक अशें येता. तुमी बायबला विशयांत, पवित्र पुस्तका विशयांत जायतें आयकलां. अशें जावन ह्या प्रस्तावनांत संक्षिप्त तरान हांव तुमचे लागीं उलोवंक अशें ना. जाल्यार थोडे संगती हांवें सांगूंक जाय पडटा. ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत 50 अध्याय आसात आनी हे उत्पत्ती ग्रंथ 2 भाग करयेत. एका तावन 11व्या अध्याया म्हणसर सुरविली चरित्र आमकां कळीत जाता. 12व्या तावन 50व्या अध्याया विशयान म्हणसर इस्रायल प्रजेची चरित्र आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता. देवान मनशाक रचतलो आनी रचण्याची जबाबदारी मनशा कुळाक देवान दिली. हें पयलें आमी समजून पळयता. सर्ग आनी संवसार सगळी पृथ्वी सर्वेच प्राण देवा रचली आनी मनशा कुळाकय रचले. आनी ह्या पृथ्वीची जबाबदारी, हर एका जिविताची जबाबदारी मनशा कुळाक दिली. हें आमी समजूंक जाय. ही पृथ्वी फोवा त्या तरान चलोवन वचो आमचो सैमवतो कायदो जावन आसा. ताचे उपरांत आमी आयकता सरेस्परा देवान मनशान पाता केल्ल्या वेळार ताका सांडूंक ना, ताका बरवसो दिलो, ताका बसयलो, सोडून बसयलो. ताच्या उपरांत आमी पळयता सरेस्परा देवान नोवा कडेन सल्लो केलो आनी मुखार बुडतगोला मारिपात मनशा कुळाक नाश करचो ना म्हूण ताणें बसयलें. उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळचे विशय हे जावन आसात. देवाचे रचनेचें काम, भुमी वैकट आनी मनशा कुळाचें पताक अविधेयपण, बुडतगोल आनी नोवा लागीं केल्लो सल्लो, इस्रायल प्रजेचे मूळ चरित्र, अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी ताचे 12 जण पूत. अध्याय प्रमाणे आमी उलोवचें तर जाल्यार सुरविल्ल्या अध्यायांत पृथ्वीचें रसाप आमकां वाचूंक मेळटा. तातूंच मनशा कुळाचें रसापय आमकां वाचूंक मेळटा आनी कसो मनीस देवाक अविधेय जालो
आनी पाता केले म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. उपरांत आदामच्या पुतान कायनान आपल्या भावाच्या आबेलाची कुणी केली. कायनाचो पूत येनोक आनी येनोकाची संतत. आदामचो पूत सेत आनी आदाम 930 वर्सां जिवन मरण पावलो. तशेंच सेतान येनोशाक जल्म दिलो, ताचो बापूय जालो. मनशा कुळाचें कोटेपण सोडून गेले आनी देवान बुर्तुगोल धाडलो आनी नोवा मुखांत्र थोड्यांक ताणें राखले. हें सगळें आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत सुरविल्ल्या अध्यायांनी वाचूंक मेळटा. हें आमी जाणाव. जर तर देवाच्या रचना विशयांत आमी चिंतप केलें तर जाल्यार देवान सगळी पृथ्वी सगळें जिवीत आपणच्या स्वंत कुशेन रचलें आनी निमाणें मनशा कुळाक आपणाच्या सारक्याचो आनी सरपायाचो जावन रचलो. देवान मनशा कुळाक रचनेची पृथ्वीची जबाबदारी दिली. मनशाक आपणाचो प्रतिनिधी जावन ह्या संवसारांत रचलो. पयले सुवातेर रचना विशयांत आमी समजून घेवचें जाल्यार एक वस्त करच्यांत आनी रचच्यांत तातूंत दुसरो अर्थ आसा. एकलो सुतारी या एकलो रुखाचें काम करतालो. एक वस्त करता आसतना बांक या कदेल करतना तो रूख घेता, रुखाचें फळें या रिपां घेता आनी ह्या बांक वा कदेल करता. कांयच नासतना ताका बांक वा कदेल करूंक जायना. आसले वस्तू बदलून नवे वस्तू तो करता. पयल्या सुवातेर आसले वस्तू तो उपयोगसिता आनी आपणाच्या बुदवंतकायेन तो नव्यो वस्तू करता. अशें आमकां जायत्यो वस्तू करूंक जातात. ही पदवी ही सकत सरेस्परा देवान आमकां दिल्या. ही आमी करूंक जाय अशें आमची संवसाराची अभिवृद्धी आमी मानून हाडूंक जाय. पूण रचचें म्हळ्यार दुसऱ्यांच. एक वस्त करता आसतना असले वस्तू बदलावण दिवन आमी नवी वस्त करची. रचचें म्हळ्यार कांयच नातिल्ल्या थंय नवीच एक वस्त करची. इंग्लिशान सांगचें तर जाल्यार क्रिएशन इम्प्लायज टू प्रोड्यूस समथींग आउट ऑफ नथींग and out of nothing of self. एक आवय बापूय भुरग्याक जल्म दिता, दुसऱ्या वस्तून जावन जल्म दिना, पूण आपणाचेच मांस आनी रगात भुरग्याक दिता आनी भुरग्याक जल्म दिता. रचचें म्हळ्यार अशें न्ही. एक रुखाचें काम करतलो, रूप उपयोगसिता आनी बांक्या कदल करता. रचचें म्हळ्यार अशें न्ही. रचचें म्हळ्यार संपूर्ण तरान कांयच नासतना आपणाच्या स्वंत पदवेन आनी अधिकारान एक नवी वस्त रचची आनी आपणाच्या सैमतावनी रचची न्ही, आपणाच्या पदवेन ती रचची. देवान सर्ग आनी संवसार रचता आसतना खंयच्याय वस्तू ताणें रचूंक ना, आपणाच्या सैमतावनी रचूंक ना. हें हांव दाम म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार
थोडे समोर तिनी देवान वो संसार रचलो तर जाल्यार आसल्या वस्तूंतल्यान घडलो म्हणून शिकयतात वा आनी थोडे आपणाच्या सैमातान ताणें रचलो म्हणून शिकयतात पूण आमी क्रिस्तांव देवान सर्ग आनी संसार रचलो म्हणटा आसतना खंयच्याय आसल्या वस्तूंतल्यान घडलो म्हूण शिकयना समजून घेवंक नजो वा आपणाच्या सैमाचो ताणें घडलो म्हणून आमी समजून घेवंक नजो जर तर ताणें आसल्या वस्तूंतल्यान नवो घडलो तर जाल्यार तें रचनेचें काम न्ही जर तर ताणें आपणाच्या सैमाचो ताणें रचलो तर जाल्यार घडलो तर जाल्यार कित्याक देवाचे सैमूच ताणें घडल्या वस्तू दिल्या देखून घडली वस्ती देवाच्या सैमाचो वांटो जाता अशें सरेस्परा देवान सर्ग आनी संसार आनी पृथ्वी रचूंक ना ताणें कांयच नातल्या वस्तू तावन कांयच नासतना सर्ग आनी संसार रचलो वो रचलो तर जाल्यार ताच्या स्वंत पदवेन कित्याक तो देव जावन आसा देवाच्या अपरिमीत पदवेन ताच्या उतरान ताणें सर्ग आनी संसार रचलो हें आमी पयले सुवातेर समजून घेवंक पडटा कित्याक म्हळ्यार थोडे चिंतात देवान रचलेल्या प्रमाणे आमकांय घडोवंक जाता म्हणून आमकां घडोवंक जाता करूंक जाता रचोवंक जायना देवाकी करूंक जाता पूण ताच्या वर्तेताना रचोवंक जाता रचची पदवी देवाक एकल्याक मात्र आमकां ना आमकां आसची सकत नवी वस्त पोरण्यातावन नवी वस्त करूंक हें जावन आसा रचनेचें काम अशें देवान सर्ग आनी संसार आपणाच्या उतरान फकत आपणाच्या उतरान आपणाच्या सक्तीन रचलो हें आमी उत्पत्तीच्या ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायान वाचता सर सगळो संसार देवाचो जावन आसा सगळ्या संसार आमी देवा खातीर घडसूंक जाय देव आड जावन वचे न्ही आनी मनशाक ताणें रचता आसतना देवाचो प्रतिनिधी जावन ताणें रचलो देवाच्या सारक्याचो ताणें रचलो देवाच्या स्वरुपाचो जावन रचलो हें समजा धरता जाल्यार त्या दळा आसली दस्तुरी आमी आनी संस्कृती आमी आयका जाय पडटा पोरण्या काळार एका रायाच्या राजवटांत थंय रायाची इमाज दवरताले प्रतिरूप दवरताले कित्याक रायाक दुसऱ्या जाग्यांनी आसूंक जायनातलें देखून ताचें एक रूप दुसऱ्या जाग्यार दवरताले आनी लोकांन त्या रायाच्या प्रतिरुपाक मान दिवचो आसलो त्या प्रतिरुपाक दिल्लो मान त्या रायाक दिल्ल्या बरी जातालें असली चिंता पळय बायबल बरयल्ल्या मनशा थंय आसले म्हूण सांगयत थोडे बरयना तशें सांगतात म्हळ्यार देवान मनशाक रचलो तर जाल्यार आसल्या संस्कृती जावन ते चिंताप काडले म्हूण सांगूंक न्ही पूण बरयत आसतना वा सांगता आसतना मनशान समजूनच्या प्रमाणे सांगा जाय तसली दस्तुरी तेन्ना मनशा कुळाच्या संस्कृतीन आसली परतून सांगचें जाल्यार एका रायाक आपणाच्या राजवटकेंत दुसऱ्या जाग्यार जायती लोक आसलो पूण रायाक सगळ्यांनी आसूंक साध्य नातलें त्या खातीर रायाचें प्रतिरूप दुसऱ्या जाग्यांनी दवरताले आनी लोकांन तें रूप पळयल्ल्या वेळार रायाक दिवचो मान त्या प्रतिरुपा दिवचे आसले प्रतिरुपा दिल्लो मान रायाक दिल्ल्या बरी जातालो
आज जाल्यार आमी तशेंच करता आमचे दिवंगत जाल्ले आवय बापूय तांचे प्रतिरूप तांचो फोटोग्राफ आमी पळयतना ताका आमी मान दिता ही आमची संस्कृती जावन आसा खंयच्याय मनीस मनशा पळयता आसतना ताचे रूप प्रतिरूप पळयतना चिंत्या महात्मा गांधी ताका आमी मान दिता ताका दिल्लो मान गांधीक दिल्ल्या बरी जाल्या तशेंच रायाचें प्रतिरूप पळयल्ल्या वेळार प्रतिरुपा दिल्लो मान रायाक दिल्ल्या बरी जातालो असल्या संस्कृतींत आसलो मनोभाव काडून बायबलांत अशें बरयलां म्हूण थोडे बरयणार आमकां सांगतात म्हणजे देवान सगळो संवसार रचल्या उपरांत मनशाक देवाचें प्रतिरूप जावन ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो ताणें रचलो देवाक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना तो स्पिरीट जावन आसा पूण तो रचणार जावन आसा ताका आसा सर पदवी आनी अधिकार ह्या संवसाराचे कित्याक ताणें तो रचला पूण मनशा कुळाक ताणें रचला जाल्यार देवाक पळोवंक तांचे वरवीं जायना त्या खातीर देवाचो प्रतिनिधी जावन देवाचें प्रतिरूप जावन मनशाक ताणें रचला त्याच खातीर आमी आयकात मनीस जावन आसा देवाचें प्रतिरूप इमेज ऑफ गॉड आनी देवा सारक्याचो आनी स्वरुपाचो अशें म्हळ्यार देवाचो प्रतिनिधी जावन आसा मनीस ह्या संवसारांत आनीक मनशाक दिल्लो मान आमी देवाक दिल्ल्या बरी जाता खंयचोय तसो धर्म कितेंय ताची संस्कृती कितेंय तसो गांव या देश जावन दी मनशाक आमी दिल्लो मान देवाक दिल्ल्या बरी जाता आनी वर्ते तराचो मनशा दिवचो मान जावन आसा ताचो मोग करचो देवाचो वर्तो कायदो जावन आसा आमच्या पेल्याचो मोग करी जाय म्हणून आनी देवाचें प्रतिरूप जावन आसा मनीस त्या मनशाक दिल्लो मान देवा दिल्ल्या बरी जाता मनशाक आमी पळयतना देवाचें प्रतिरूप म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय वी मस्ट रेकग्नायज दॅट ह्युमन पर्सन is the image of God, irrespective of caste and creed. आणि ताका आमी पावतो मान दिवंक जाय हें सत बायबलाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता मनीस देवाचें प्रतिरूप मात्र न्हय मनीस देवाचें प्रतिरूप कित्याक म्हळ्यार देवाक आमकां आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना आमच्या कानांनी आयकूंक जायना आमच्या हातांनी आपणूंक जायना म्हूण देवान आपणाच्या जानवायेन मनशाक आपणाचो प्रतिरूप जावन रचला आनी देवाक आमकां मान दिवंक ताणें आमचे थंय कायदो घाला अशें आसतना ताच्या प्रतिनिधीक ताच्या प्रतिरूपाक दिल्लो मान देवाक कसो दिल्ल्या बरी जाता हें सत बायबलाच्या पयल्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी हें सत आमी समजून घेवंक जाय तर एकामेकाच्या माया मोगाच्या कायद्याक वो हें मूळ जावन आसा कित्याक मनीस देवाचें प्रतिरूप देखून मनशाक आमी मान दी जाय काका खंयच्याच तरान अपमान करचो न्हय खंयच्याच तरान कश्ट दिवचें न्हय कित्याक देवाक मनशाक दिल्लो मान देवाक दिल्ल्या बरी जाता आनी तेन्ना मात्र आमी देवाचो कायदो पाळटले आमेन
एकवटून लाभय माये आमकां मागण्यांती रासा ते फुलयलो तुंगुपीत गुलो देवा मोगांत पाळा भायल्यान दिली सो सुवास सगळ्यान पासारलोय संसार केलोय सर देवसय तुका मानवालो वर्ते तुजें भार देवा थंय रावो मोगाची वाट विंचली पेल्या थंय पावो भावार्थाची साथ तुजी कुर्सा खान मारू बरवोशान त्रेकून रावली पासावण्यो तीर्चा कार्मेल माये तूं खऱ्यान पुनेवन भक्ती सोतोंगोर चडलेली सत्तेवो सर संगती नियाळून रावली जेसूक एकवटून लाभय माये आमकां मागण्यांती रासा